वर्डिक मुंजी जाय दिसू जो खंयचेय कॉर्पोरेट इव्हेंट्स तूं जनाल श्रृंगार कितले मुख्य जावन आसकी तितले मुख्य मांडवी आनी स्टेज डेकोरेशन्स जावन आसता. नमस्कार, हांव वंदना कामत विश्व कोंकणी केंद्राच्या लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडियोंतल्यान आमगेल्या युवा साधक म्हणल्यार हे कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आज मंगळूरांतू नवे नवे रिती स्टेज डेकोरेशन्स आनी नवे नवे ट्रेंड्स हाडचीत आसलो एक ट्रेंड सेटर विशाल पै आमगेलोटा सर, हांकां स्वागत. विशाल डेकोरेटर्स म्हूण एक नांवान एक संस्था सुरू करून नवे नवे रितीचे डेकोरेशन्स पुरे हाडले. म्हळ्यार एक फिल्मां आमी पळयताची, एक आमकां असल एक वर्डिकेंत असल एक श्रृंगार कमांडवी म्हणाल पुरा पळयताची. सो तसल पुरे मंगळूरांत एक फस्ट हाडची तसल एक कार्य तूं केला, हाका पुरे इन्स्पिरेशन खंय दोकून आयलें? हाका म्हळ्यार फस्ट दोकून म्हाका अंतू इंट्रस्ट आशिल्ला स्टार्टींग दोकून. म्हळ्यार पुरो जनान केल्लेले कोरनो यूज ना, आमी कसले युनीक ट्रेंड सेट कोरका एक पण केलेला पास ते रिपीट जावचे ना त्या एक इंटेन्शनार हांवें एक सूर केलेला. एक कसं युनीक एक जना दिवका एक पण केलेलं काम अपास रिपीट जावचे ना म्हळ्यार केल्लेलं कामां कोरून आमकां बोर जावन अपास जनाक आमी ते दाखोवन दितना तितले समजायना. सो आमी एक नवे नवे ट्रेंड सेट कोरका म्हणून आमी एक सूर केलेलो. सो ताचे पयस फुडें हांव एक सना परिचय हांगेन दिवचे म्हण जाल्यार प्रभाकर पै आनी सौम्या पै हांगेल्या सुपुत्र विशाल पै हांगे कण्णा आसा दीपक पै म्हणून. आनी हांणी एलोशियस स्कुलान तूं शिकून मागीर डिप्लोमा केले KIOCLान 2 वर्सां आनी MRPLान तूं 28 वर्सां थंय काम करून मागीर की ताजे ओटोची विशाल डेकोरेटर्साचे स्थापन केली. सो कशी म्हळ्यार इतली लायक काम आसतना असल एक पॅशना खातीर काम सोडून म्हळ्यार फस्ट दुखून म्हाका अलंकारू अंतू तांतू देवस्थान हांव फस्ट दुखून वता आशिल्लें वेंकटराम देवस्थान हांव कोंचाडी मस्त सपोर्ट केलो. थंय सपोर्ट करून रात्री अलंकारू एक्के अलंकारू या त्या पुरा आमी करचे आशिल्ले पुरा चरकाना मेळून करचे आशिल्ले. थंय दुखून सूर जाला. थंय दुखून स्टार्ट करून वर्स आमी एक नवे नवे अलंकार करचे आशिल्ले देवळाक एक्क्याक वर्स एक अलंकार ते कंटिन्यू जाता येयला. त्या नंतर कामां जॉइन जालो. कामां जॉइन जावन थंय आमकां वेल्डिंग कंपनी भितर वेल्डिंग हें आतां पुरो आशिल्लें तेंची एकल्या गुर्त जाला. थंय दुखून एक येवन स्टार्ट केला सांजे नंतर आफ्टर वर्क. तशें एक वाडून मागीर ओगोर बाडा आयटम घेवन सूर केला. ते आतां वेल्डिंग ते पुरो केल्लें म्हणल्यार आतां तांतू खंय कंपनी शिकिल्ली तुमी हांगा एप्लाय करूं? ना कंपनी हांव इलेक्ट्रिकल शिकलो हांगा हांव थंय दुखून कोण आमगे कोवर्कर्स आसा तांकां आपोवन घेवन जस्ट एक ट्राय करचें आशिल्लें कशी करियर. तर ताजी क्रिएटिविटी पुरे कशी म्हळ्यार येवचें कोणा पळोवन एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें कोणाक फुडें पळयलां की इता म्हळ्यार तुमगेले फॅमिलीन तशें पुरे बिझनेस मग्गो तशें प्रकार. सो हांव बिझनेस अम्मा सिंगर क्लासिकल सिंगर सो कोणेय त्या फिल्डान नांची कोणा पळोवन ते एक इंट्रस्ट येयलो? माम मागेलो गणपती आतां पुरो आर्ट करता आशिल्लो. त्या नंतर हांवें थोडे टायम गणपत पुरा म्हळ्यार अशी चडपणां करचें सनसान घरांत करचें आमी पळोवचें चवथी टायम फुडें त्या जप्तरी मागीर ओगोर त्या नंतर ह्या डेकोरेशनात सूर केलेला. थंय दुखून मागीर आयटम्स पुरा हाडू ओगोर एक आयटम्स डेल्ली चमकलो सामान हरिद्वार आसतना थंय दुखून डेल्ली थंय दुखून थोडे परचेस करूं सूर केलो. आयडिया आशिल्ली कितलो एक बिझनेस इस्टॅब्लिश करता म्हणून ना? सो कसली एक आयडिया ना अजीच एक क्रिएटिविटी पॅशन म्हणून स्टार्ट केलं आणि आज एक मंगळूरांत मस्त एक नावादीक डेकोरेटर्स विशाल डेकोरेटर्स म्हणून हांगेले एक इंस्टाग्राम पेजय आसा. सो वय पुराय डेकोरेशन्साचे तुमकां मनान ते कशा पुरो मिगेले ड्रीम वेडिंग मिगेले एक वर्डिक एक तुमगेले पुताल म्हणजे कसले जावं का म्हळ्यार ते तुमगेले दृश्य माते आशिल्ले तांकां सांगला जाल्यार तांणी कोण दिताची. सो हे पुरो कोरका म्हण जाल्यार कितले ऑब्जर्वेशन केला कितले चॅलेंजेस आशिल्ले कसं पुरो स्टार्टिंग फुडें हॉला वचून जस्ट तांणी डेकोरेशन करतना पळोवचें जेवा करची पळोवचें त्या इंट्रस्ट चड आशिल्लो. ते वर्ल्डिके टायमार पयशे फुडें सकाळी फूल दीस वचून पळोवचें. आतां कजिनाल वर्ल्डिक जाता तेन्ना फूल दीस आमी हॉला पुरो वता त्या वचून पळोवचें तांणी कशें सेट करताची कसं करताची पळोवन आनी हांव खंय भायर कोणालाय अंडर काम करून वचचें त्या पुरे करनी जस्ट मेगेले ओना पळोवन जाल्यार आतां एक फ्रेश फ्लावर्स एक फुलाचे पुरे हाडका म्हण जाल्यार ऑर्डर मस्त रिस्क आसा म्हळ्यार फूल वायटय जावच्या पुरो सुकून वच्या पुरो शाख्याक. सो त्या पुरे तुमी कशी मॅनेज करता? सची ह्या पुरा कसं म्हणून जाल्यार आमी देवस्थाना आसतना
आमकां थंय देवस्थाना दुखून म्हाका सांगता आशिल्लो तूं हाडय म्हणून. सो हांव ते देवस्थाना हांव डायरेक्ट बेंगलोरा दुखून हाडोचकी तेदन आमकां देवस्थाना दुखून मस्त सपोर्ट केलो. एक्सपिरियन्सा थ्रू त्या एक्सपिरियन्स थ्रू ते मस्त आमकां हेल्प केला. तर सान दुखून क्रिएटिविटी आनी आंतू इंट्रस्ट आशिल्ले म्हळ्यार नवे कसले हाडचे म्हणून नवे करचे आंतू वय. सो ऑर्डर्स घेवचे केन्ना दुखून स्टार्ट केले सादारण? ऑर्डर घेवचे एक 3.5-4 वर्स पूर दुखून. बट 4 वर्स दुखून हांव म्हळ्यार व्हडले ऑर्डर ना एक कोणाल गुर्ताच आसा तांगेल मात्र इता म्हळ्यार गुर्तू नातिल्यार घेवन आमगेल कसो फर्स्ट एक्सपिरियन्स तशें जावन कोणाले ना. फर्स्ट एक ऑर्डर घेत त्यानंतर म्हगेल कजिनाला एक व्हडले ऑर्डर केला अजयकारांत म्हगेल अण्णाला. बेबी स्टेप्स एक स्टेप घेवन अर्जंट करनी इता म्हळ्यार कामारी आशिल्लो ताजे मध्ये हांवें मॅनेज करूं जायना आशिल्लें. तशें जावन काम आसतना कशी बॅलन्स केलें म्हळ्यार हें पुराय कशें म्हळ्यार सकाळ पलपल्यार वकलेन म्हणटा येवका जाल्यार पुरो रेडी आसूं का म्हणटा तुमी रात पल्ले काम करका? वय रात्री पल्लेच आमी आतां कुद्रेमुखा आसतना तितले ऑर्डर्स ना आशिल्ले. 2 years हांव थंय काम केलें. त्यानंतर सोन जाता MRPला जॉइन जाता. शिफ्ट काम सुरू जालें. शिफ्ट काम सुरू जाताना ಒಟ್ಟು आमकां हातपाय मारला. इता म्हळ्यार नायट हांव थंय ड्युटी आसता हांगा डेकोरेशन जाता आसता. त्या टायमार म्हगेलो एकलो मेन कामाच आशिल्लो राजेश कुलार ताणें मस्त हेल्प केला आनी मस्त जनान दीपक अण्णान कोणचाडे मस्त जनान हेल्प केला आमकां. सो ऑर्डर्स आनी होगोर होगोर सान दुखून हॉड जेवचे स्टार्ट जाले. आतां सिजना वांगडार एक 5-6 ऑर्डर्स ओटे येताची तेन्ना तुमी कशी मॅनेज करता? आमगेलो टीम आसा म्हगेलो सावंड्स एंड लायट्स आसा तवाय टीम आसा. तांकां कसं म्हळ्यार तांकां फर्स्टाक पेटोवचें आमी फर्स्टाक प्लॅनिंग करताची इतले टायम भितर तुमगेलो सावंड सेट जावका. त्यानंतर आमगेल्या डेकोरेशनात सेट जावका. त्यानंतर पूल सेट करताली विंगडा टीम आसा. फर्स्ट स्केलेटन वचून एक सेट करताली टीम आसाची. त्या रात्री वचून तांणी थंय सेट करता 4-5 कडेन आसा म्हणजे ना म्हणजे सकाळी वताची थंय स्केलेटन सेट करता. नेक्स्ट एकलो वता पुल्लाच पुरा सेट करता. नेक्स्ट एकलो वता लायटिंगा सेट करता. तस टीम वर्क करून घेता. टीम हॉड आसकी कितले आमगेलो 10-15 जाण 15 जाण आसा. आतां पक्कन एक कोणे येनीची म्हणून कोण मॅनेज करून घेता? तदान हांव मॅनेज करता मोस्ट. प्रत्येक स्टेपाच कामा गोतस प्रत्येक फर्स्ट दुखून लास्ट पूरा म्हाका गोतस. तशें जावन कामाच्या चड हांव तांकां डिपेंडन्स जायना आनी म्हगेल क्रिएटीव तांकां कितले सांगल्यार मना वचना. सो हांव तें ना म्हण जाल्यार तें काम जायना. ताजे खातीर हांव हें काम सोडलां. इता म्हळ्यार आतां आशिल्लें काम सोडून आतां फुल टायम हांतूची विशाल डेकोरेटर्स. इता म्हळ्यार तांकां तें मॅनेज हांव सांगेल तांकां अर्थ जायना. नवो कॉन्सेप्ट आसा म्हणजे तांकांय कश्ट जाता. इता म्हळ्यार तांकां विशय गोतना. सो नवे कॉन्सेप्ट येवका म्हण जाल्यार कशी तूं हें करतास रिसर्च करतास? एकय विंगड जाग्यार आनी वचास की मस्त भायर खंय केला की ना? भायर म्हळ्यार मैसूरा बेंगलोरा पयर नवरात्री आमी बेंगलोरा वचून तांची विंगड स्टाईल आसता की हांगाच्या पशी? नाही वय त्या नवरात्री सेटअप एक व्हडले एपिट म्हणून कंपनी आशिल्ली ताजे भितर करूंक ते आमी जस्ट सेटअप करून येवचे. वरलेल फ्लवरिंग पुरा तांचें. मागीर हुणसूर आमी केलेलें एक व्हडलें फॅक्टरी इनॉग्रेशन तांगेलेचें. हाजे पयस फूड एक 6 म्हयने फूड तें व्हडलें फंक्शन जावन आशिल्लें तांगेलें. सो आतां नवो कॉन्सेप्ट हाडका म्हण जाल्यार कशी आतां आमगेली कशी सोशल मिडियान कळटा वय कसं जावका जाता मंगळुरान तूं आतां मंगळूर कशें म्हळ्यार एक पुरा ट्रेंड्स मस्त मस्त करताचे आनी नवो कसो आसा की तांकां जेना जावका जाता. तुवें मस्त थिंक करता की मस्त केलो पण तांगेले आयडिया आसता तांणी पेटयताचे अशी एग्जाम्पल अशें जावका. बट ते कसं म्हळ्यार इंटरनेट फोटोज येवचे. बट आमी कसं म्हळ्यार फर्स्टाक सांगना इंटरनेट फोटोज ते एडिटेड जावन आसता. तांतू फ्लवर्स पुरा थोडे विंगड दिसता. बट रियालिटी येता ताका आनी हाका मस्त फरक आसता. सुरेखा सांगता. बट आमी फर्स्टाक सांगताच आमी केल्लें वर्क अशें तशें. सो मागीर कॉस्टिंग आनी पुरे डिसायड करपाक जाता. फर्स्टाकच तुमी क्लायंट जाल्यार उलोवन घेता? हय फर्स्टाक. आतां कसं म्हळ्यार आमी कस्टमायज करचें म्हणजे मात्र थोडे कॉस्टिंग थोडे फर्स्ट चड बसता. कस्टमायज वर्क आतां केलो जाणा म्हाका अशी जावका तशी जावका तेदन थोडे कॉस्टिंग एफेक्ट पडटा. त्या नंतर जाल्यार आतां एक पण ते एक व्हडले फंक्शना घालून जाता तांणी नेक्स्ट आमी त्या फंक्शना पळयला ह्या फंक्शन अशें सांगतात. तेदन आमी तांतूय आपास एक जाता रे नेक्स्ट आपास तांत कलर चेंज करचे की ते पुरा तांत वताचें. सो म्हणटूय ओटूची वकलेक जावका जाल्यार फूल वरेता जावका जाल्यार माडा ते पुरे तुमी अरेंज करता? पुरा अरेंज करता. सो डेकोरेटर्सान तूं लायटिंग कसं पुरयता? लायटिंग सावंड्स इतले विशय आमगेला आसा. मागीर
शामी आणि आता पुरा आम्ही आउटसोर्स करता ओके जाल्यार तुमी घेताची सगळे इव्हेंट्स इव्हेंट मॅनेजमेंट पुरा आम्ही वयसून घेताची ओके आता मुखारसून कसो एक प्लॅन केला म्हळ्यार हॉड हाजे एक्सपान्शनाक विंगड जाग्यार वचून तुमगेले एक फर्म घालका म्हण आसा की कारकळा एक स्टार्ट करका म्हण आसा कारकळा नेक्स्ट कारकळा ऑर्डर आसा आमच्या जाणा कार्तिक पुनव येते म्हण तांगेले डेकोरेशन देवस्थानात नाही वर्ल्डिकेच म्हणजे थंय मेगेल कजिन्स पुरो आसा देखून थंय देखून आमकां ऑर्डर येता आनी एक 2-3 थंय लायक व्हडले फंक्शन ताजे थ्रू येता कारकळांत ओके आता मल्टिपल मस्त ओटू ऑर्डर्स आसता म्हण जाल्यार फूल आनी हाडतना ते तुमी हांगा दोकून हाडची की भायर दोकून ऑर्डर करून हाडची की आमी फ्रेश फ्लावर्स जाल्यार बेंगलोरा दोकून ते आमी फर्स्ट हाका प्रिवियस हाका सांगून आसता पार्टीला सांगून आसतात आनी फ्रेश फ्लावर्स जावं कोण जाल्यार आमी फर्स्ट हाका बेंगलोरा 2 दीस पयलीं बुकींग करून दवरता ते कुडले पावता टायमार नेक्स्ट दीस सकाळी केलोपन डिले जाता बस वायट जाला हे जाला तसले सिच्युएशन आरी कसले असल म्हळ्यार कसले प्रॉब्लेम आयला की केन्ना चॅलेंजेस चॅलेंजेस आयला तदन आमी रात्री वचून काम करताचे जेव्हा फर्स्ट कंचे काम आसा आर्टिफिशियल फ्लावर्स ताजे फर्स्ट काम करतात त्यानंतर ताका जम जाता बट एट एनी कॉस्ट त्या सकाळी जावकाची टेन्शन हे मस्त आसता सो एक नवेच एक कोणें तुमगेले एक इंटरव्यू पळोवन आमकांय असल एक बिझनेसान तुका एक स्टार्ट करका म्हण जाल्यार तुमी कसो म्हणचे एडवायस तांकां हांव कसो म्हणचो म्हळ्यार बिझनेस लायक आसा बट हार्ड वर्क जावका आनी रात्री न्हीद कोलचे अभ्यास जावं कामाच्या सोणू आमी कितले बसला वयता नॉट अप टू द मार्क सो डेडिकेशन जावका सो करेक्ट तशीच युनीक तुमगेले कसले एक नवे टायप डेकोरेशन कसले केला की युनीक पण आमी हांगा गोकर्ण मठ शारदेक आमी एक पण रोटेटिंग या मागशी फुल बॅकग्राउंड रोटेट जे तसले एक हे पण नवे सूर केला 50 वर्स आमी गोकर्ण मठ स्टार्ट केला थंय मस्त सपोर्ट केला सुभाष अण्णा मस्त जण आसा ते वीरा बालाकर मस्त लायक सपोर्ट केला ते युनिक आम्ही वर्स ते कसं नाही एक युनिक हे पण फुल रोटेटिंग कॉन्सेप्टाचं केलेलं फुल गोंचे तसल पुरा ओके सो आता तुमगेल ओन गोडाऊन आस की एक घराला आसा एक पचनाडी आसा सो पुरे सामानात तुमगेलेची तुम्ही कोणाला रेंटाक घेवचे खंयचे आउटसोर्स सो इन्वेस्टमेंट मस्त असतं की स्टार्टिंग कशी तुमकां सपोर्ट मेळ्ळा तू स्टार्टिंग कसं म्हळ्यार पुरा अम्मा न्यान मेन सांगता म्हणजे जाल्यार पुरा पळोवन घेवचे पुरा अम्मान ओके सो ऑर्डर्स बरोवन घेवचे कस ऑर्डर्स पुरा फायनान्शियल आनी कसं नाही या जावका हेल्प जावका जाव फुल सो लोन आनी म्हणून काणी ओके लोना विषय सो स्टार्टिंग सान दोकोन सुरू केलें ती पावले मागीर तांतू दोकोन वापस मुखार सरले स्टार्टिंग आम्ही मस्त इनिशियल मस्त ओन इन्वेस्ट केलं मागीर कसं आयले पुरा काण तांतू घाल तांतू दुखून कसं नाही एक्सपेक्ट करणे सो तशीची जाऊन आयला सो व्हेकल्स तुमगेलेच पुरे आसा ट्रान्सपोर्ट एक मेन जाता म्हणाले अर्धा ते तुम्ही बाड्या खाडोचे म्हणजे जाल्यार तांतू वता अशेल प्रॉफिट सो पुरा आनी बाडा हाडची म्हणजे जाल्यार आम्ही हॉला फंक्शन जावचे पयशे पुढे तांगेला वचून बाडा घेवन येवका फंक्शन जाल्ले कुडले तांकां रेंटान दिवका तशें आसता तुम्ही एक जेव्हा 2 फंक्शन ताज्या पयस चड करूं जायना इता म्हळ्यार तो नेक्स्ट फंक्शन तो निंगेता मागीर लायटा मांडपाक त्या मस्त या जालें तशें जावन हांव ओन चड आयटम घाल्ला सो तुमगेले गोडोनय केले पुरे सामानय घाल्ले सो एक 4 वर्स भितर आय थिंक फास्ट एक ग्रो जालेले बिझनेस म्हाका दिसता बट तितलेच हार्ड वर्क आनी डेडिकेशन हार्ड वर्क केला रात्र पाले म्हणून फुडले सीजन आमी मस्त म्हळ्यार तितले ऑर्डर्स केला मस्त हार्ड वर्क आता डिसेंबरान सीजन येता सो रेडी आता रेडी जाता की काल पुढे साधारण ऑर्डर दिवका तांचे डेकोरेशन कशें म्हळ्यार आतां कस्टमायज जाल्यार एक मिनिमम एक 1 मंथ पुढे जावका म्हळ्यार मेजर कसले तितले कसले चेंजेस आसा आमकां नवे कॉन्सेप्ट जावका येदोल ते नंती ना म्हणजे जाल्यार मात्र एक म्हयनो वता ना म्हणजे जाल्यार आमगेलो आशिल्लो कॉन्सेप्ट आमी एक कडेन घालनासतात स्टील आमी चेंजेस करून यूज करून घेताचे बट ಕೆಲವು ಜನ ತಾನ್ ಜಾವಕ ರಿಪೀಟ್ ತಾಂಚಿ ಡಿಸೈನ್ ತದನ ಆಮಿ एक वार पुढे सांगल्यारी जाता फक्त नी सेम डिझाइन जाल्यारी जाता इन केस बट हेवी डेट असेल टाइमर मात्र थोडे कष्ट तशीच आता एक जस्ट 6 महिने पुढेची वर्डिक जावन एक सांसारिक जीवनांत पाय दवरलेला आसा विशाल पै कशी आता बॅलन्स जाता असं बायल रुकुमा कशी मॅनेज जाता म्हणजे रातपाली काम असता नाही लायक सपोर्ट करता रात्री पाला असला रे
म्हळ्यार आमगेले सिजना टायमार विंगड ऑप्शन ना रात्री पल्ले वचपाची जाता 4-5 दीस आमी भायर आसताची रात्री पल्ले मस्त सपोर्ट करता लायक सपोर्ट करता सो एक सपोर्ट लायक असं फॅमिली सपोर्ट लायक फॅमिली आनो अम्मा मस्त सपोर्ट मेनली अम्मान मस्त सपोर्ट केला अण्णान जवळ बाय आता बायला ते लायक सपोर्ट करता तशी एक आणि काही लायक करता मोटिवेशन येता सो तशी तू डेकोरेशन केलेलं स्टेज आणि हाचे पिक्चर्स आमगेले आसा ते पळया मस्त युनिक नमनाचे हे मोस्टली तुगेले वर्ल्ड या एक ड्रीम वेडिंग आशिल्लो अशें स्विमींग पुला मध्ये जावका अशें जावका सो पूरा तुगेले वयता पुराय मांडपी पुरा काम केलेलं आम्हीची सो पुढे दिवस ते काम करून येर दुसरं काय पलटिके वरत बसला ओके सकाळ 5 ते हॉलान तो आशिल्लो हे स्विमींग पुला मध्ये फुल ओरिजिनल फ्लावर्स सो बजेट वाइज साधारण कितली दुकान कितली रेंज आसा तशें कसलें आसा की ना तशें कशें ना मस्त होणार दुकान आसा तर पुरा डिझायन आवाय रे सो बर्थडे डेकोरेशन तुम्ही घेतात ना त्यान बलून हे कंचे पुराय जाता ये सेल्फी पॉइंट म्हणजे वार्डीक बर्थडे कॉर्पोरेटर कस जावपा तांतो पुराय सो ह्या पुरा तुमगेले गोडावन आनी तशें पुराय ओके तशी तुमगेले इंस्टाग्राम पेज विशाल डेकोरेटर्स म्हणून तांतो ह्या पुराय तांकां डिझायन्स मेळटा लेटेस्ट ट्रेंड आशिल मात्र आमी आतां तांत अपलोड करनाचे ओके मागीर घालता एक पाटी फंक्शन्स आनी पुरो जाता ओके मस्त क्रिएटीव जावन डेकोरेशन्स आयला आनी आतां एक बॉलिवूड ट्रेंड आयला म्हळ्यार वायट डेकोरेशन ते पुरो येताच की मंगळूरांत मस्त मस्त ट्रेंड येता नवीन नवेची आमगेला इन्वेस्ट केलेलं तितलें आमकां याद जायना थंयच्यान आमी केलाव पुरा आमगेले कोण क्लोज आसाची तांगेला आमी केलाव पंत एक्सचेंज करताची जो तांगेला बाडा घेवन हेल्प करता आता ते मस्त म्हारगेच फूल पुरा येता न्हू ताची कसले करची तसले स्कीम म्हळ्यार मुखारी म्हळ्यार खंयचे एक कॉन्सेप्ट म्हाका अशी दिसले तुमी ते यूज करची तशें कसले केल्यार लायक आशिल्लें म्हणून इता म्हळ्यार इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट पुराय चलता असं ते फूल वेस्ट जायना तशें कसले करचे एक आयडिया जो आसा की फ्रेश फ्लावर कांय करूं जायना बट आतां हायेस्ट आमकां ऑर्डर आर्टिफिशियल फ्लावर ता रियुजेबल आमी आतां हायेस्ट ऑर्डर आर्टिफिशियल गेल्यार देखून आनी बजेट फ्रेंडली जनाक मस्त रुपये पडटा आतां एक 100 रुपये भितर जावचें काम ओरिजिनल जाल्यार 300 रुपये दवर मस्त डिफरन्स जनाकय बर्डन जाता तांकांच जा बट ओरिजिनल फ्लावर्स लुक ओरिजिनल फ्लावर्स विंगडाच आतां इतली जनाक रीच जावच्याक कसं मिडियम यूज केला म्हळ्यार तुमी आतां इंस्टाग्रामार येवची विशय विंगड बट जनाक स्टार्टिंग कशी कळ्ळें की विशाल आसा म्हणून स्टार्टिंग आमगेले फ्रेंड सर्कल ಕೊಂಚಡಿಚೇಚಿ पूरा युवकर अंदाज आमगेला सूरज अण्णा अनिल अण्णा 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 पूरा जनांना ತಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಕ ತಂಕ पूरा सांगून मस्त हेल्प केला मस्त जनांना हेल्प केला ಕೊಂಚಡಿಚೆ त्या मीडियम ಅದಕ್ಕೂ गेला मागीर काट स्ट्रीट फ्रेंड्स आसाची पूरा जना मस्त सपोर्ट करून एकल्या दकोन कोण आयलेची आता नवे नवे सामानाने जावपा जाल्यार खंय दकोन वचून हाडचे आमी फायर आयटम्स पूरा केला पूरा कोयंबतूर हैदराबाद ಡೆಲ್ಲಿ मस्त पेरे एक्सपो हांग थंय पुरा वचून येताचे आनी आमी इन हावस हायेस्ट इन हावस जावत तशें खंयचेय भायर बिल्डींग ह्या तो खंयचेय ना पूरा आमीच पूरा खंय खंयचेय चार जावन कशें म्हळ्यार भायर दुकान हाडून आमगेले क्रिएटिविटी आसा म्हणून सांगून आमी आमगेले गोडानो करचे ओके आतां कामाचे म्हळ्यार फुल टाइम आसताच की तुमगेले की सीजन आवडणार मात्र ना 3-4 जन आमगेला फुल टाइम आसाचे वरला जन आमगेले सीजना टायमार तांकां डेली पेमेंट करप आनी साऊंड सिस्टम आसा तांणी आसताची तांणी एक 4-5 जन आसाची तांणी हेल्प करता तांणी तांगेले साऊंड सिस्टम सेट करून येता हांगा मांटो उबर वच म्हणजे तांणी पट्टानी एक कालगंटा एक एकड जाना पटोना सो नवे नवे टायपाचे मांटवी आनी ते वकले मांटवी हाडचे पुराय कसं पुराय आसा नवेची चादर आसा आनी तुमगेला डोली वय आनी ते हांतू लोटसा भितर बैसून म्हणजे म्हळ्यार बायन पुराय तुमी पळयला मस्त चंद आसा आनी पेज खंडीत एक पटी विजीट करून पळयाची मस्त नमनाचे क्रिएटीव डेकोरेशन्स हांगा मंगळूरांत हाडलेले ट्रेंड्स हानीची सो विशाल डेकोरेटर्स
एक मस्तुला एक नाव पावला आणि काही मुखार वच्चो म्हण आम्ही मागून घेताची. सो विशाल आणि तुमकां कसले सांगूस की मुखारी मला यांची जनाल मस्त सपोर्ट जाव का अशी आमकां नवे नवे काम करता तशी ऑपॉर्च्युनिटी दिव का. आणि केलो पुरो आमगेल दुखून केलो मस्त पुरो चूक जावन आसता त्या पुरो आमी समकोर नेतास 3 वर्स जालेले इतलेची केलो पुरो मस्त पुरो शिक्को आमकांय आसा. चूकी म्हळ्यार एक कसले इन्सिडेंट कसं म्हळ्यार केलो पुरो एक पंत विसरता एक सना आयटम त्या पुरा मस्त जावचे आसा म्हळ्यार जेवो आमी ऑर्डर दिलेलो ताणी विसरनो आमकां ह्या जावन अशा पुरो त्या एफेक्ट आमकां पडटा. तशें मस्त पुरा एक दिसा 5 ऑर्डर आसतना तदान आमकां कशी मॅनेज करू थोडे कश्ट जाता स्टार्टिंग. आतां यूज टू इट जालें. जस्ट एक काही 22 वर्ष प्राय 22 year old असताना स्टार्ट केलेलं एक बिझनेस आजी 27 वा तितली सान प्रायरी इतली व्हड एक बिझनेस इस्टॅब्लिश करून हांगा थंय पावला. प्लस एक सಣ್ಣ चुकी जाल्या लागता आनी माफी म्हणला ते खंडितय तुम्ही कोरका म्हणून हांवय निमगून घेते. ते म्हळ्यार एक यंगेस्ट ऑन्टरप्रुनर आमगेले मंगळूर सिटींतू विशाल पै हांगेले एक डेकोरेटर्स तुम्ही खंडितय विजीट करयाची. हांगेले तुमगेले खंयचे एक ड्रीम वेडिंग खंयचे एक थॉट तुमगेले माते आसल्यार हांकां सांगयाची. खंयच्याय नमुन्याचे एक डेकोरेशना चंद एरी कोण दिताच म्हळ्यार आमी तुमकां सांगताची. ते म्हळ्यार आमगेल पुताल म्हणजे तागेले डेकोरेशन अशें. सो ब्युटिफूल क्रिएटीव स्टेज डेकोरेशन्सा खातीर विशाल पै तुमगेले आसा. सो आनी तुमकां कसले मुखार सांगूस की सपोर्ट निमगेल तुमी जना लागी. सो आनी कसले एक दिसता की आयडिया कसले सांगका म्हणून तांचे आमी आपण आनी खंय थोडे एक्सटेंड करका म्हण लेखला. बट ह्या सिजना म्हळ्यार आनी सीजन सुरू जाला आनी एक्सटेंड करूं जायना. सो आतां कसं आसा आतां पयर नांव थोडे केलेले पुरो आसा आयटम्सय नांव थोडे हैदराबादाक आनी दिल्ली देखून पण सीजन एक पण सेट करून नेक्स्ट वर्स थोडे चेंजेस करता म्हण आसता आनी काही लायक करता. ओके. सो कारकळांत एक ब्रांच सेटअप जावचे वगेस की म्हण लेखला. बट ह्या सीजन आयले देखून आमकां थोडे कश्ट जाता दोन्ही मॅनेज करू थोडे कश्ट जाता. सो विंगड रिलीजन आता कोणी तुमकां येता की डेकोरेशन विंगड वेडिंग्स पुरा येता. आतां तांगेल स्टाईल ऑफ या विंगड आसता डेकोरेशन्स. आतां बंट्स हांगेल तांगेल पुरा येता. सो तांकां न्ही तो विंगड टायपाचे डेकोरेशन आयटम हाडका जाता न्हू तशी इन्वेस्टमेंट हाय जाता न्हू. वय कसं म्हळ्यार त्या टायमार क्रिस्तांवांच्या आसमन जाल्यार आतां जेवो मुस्लिम्स आसमन आमी पुरा घेता वय पुरा नमने घेता. इन केस आमकां आमगेले आयटम ना म्हण जाल्यार जेव्हा आमी कॅरी फॉरवर्ड कोणा म्हगेले फ्रेंडा आसा ताका दितात आनी हांव वचून थंय राबता आनी काम जाताना. सो म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग बारी विंगड हांगेलो पुरे. सो कशी पूण एक कोर न्हू तांगेली ड्रीम वेडिंग तुमी सेट करून वेडिंग की खंयचे इव्हेंट की सेट करून दिताची. सो विशाल पै हांगेले उलोवन आमकां मस्त खुशी जाली आनी एक मस्त इनसायट मेळ्ळा हांगेले लायफ कशी एक इन्स्पिरेशन आनी तांगेले ते चेडूपणांत तांणी करचे आशिल्ले डेकोरेशन देवस्थानांतू थंय देखून आज एक इतलो व्हड एक विशाल डेकोरेटर्स म्हणून एक स्थापन केलें आसा. हांकां देव बरें कर म्हण म्हणटा. आनी कशी फॅमिली सपोर्ट केन्नाय आसा पुराय जाणांना असले एक आयडियल आनी एक लायक डेकोरेटर आमगेले मदें आसतना तांकां सपोर्ट करता म्हणून हांव निमगून घेता सगळ्यांकय. सो विशाल तुमकां देव बरें करो. ऑल द बेस्ट आनी बेस्ट विशेस टू विशाल डेकोरेटर्स. थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद.